दीस बुधवार जुलैची 30 तारीख 2025. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 34 ओळ 29 तावन 35 पर्यंत. मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फाळयो हातीं घेवन सिनाय पर्वतावयलो सकला देंवतना सर्वेस्पराकडे उलयलेले वरवीं ताचे मुखामळाची कात परजळटली म्हूण तो नेण आसलो. आरोनान आनी सक्कड इस्रायेलितांनी मोइजेच्या मुखामळाची कात परजळटली तें पळयलें आनी ताच्या लागीं वचूंक तांकां भिरांत दिसली. पूण मोइजेन तांकां आपयली देखून आरोन आनी समुदायाचे सक्कड फुडारी ताचे लागीं गेले आनी मोइजे तांचे कडेन उलोवंक लागलो. उपरांत सगळी इस्रायल परजा ताचे लागीं गेली आनी सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर दिल्ले सर्व उपादेश ताणें तांकां सांगले. तांचे कडेन उलोवन जातच मोइजेन आपले मुखामोळ एका तुवाल्यान धांपलें. जेन्ना मोइजे सर्वेस्परा कडेन उलोवंक ताचे सदरेक वतालो तेन्ना तो भायर येसर तुवालो काडटलो. भायर येतस जें कितें सर्वेस्परान फरमायलां तें सगळें इस्रायलितांक सांगतालो. मोइजेच्या मुखामळाचो परजळ इस्रायल परजा पळयताली. उपरांत तो सर्वेस्परा कडेन उलोवंक परत वेचा पर्यंत आपल्या तोंडा वयर तुवालो घालतालो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 99 5, 6, 7 आनी 9. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वंदिया. ताचे पांयांतळा मुखार सरपडोवन आराधन करा. खरोच तो पवित्र. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. ताच्या याजकां मदें मोइजे आनी आरोन आसले. ताचें नांव उलो मारतल्यां भितर सामुएल आसलो. सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलेल्या वेळी तो तांकां जाप दितालो. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. कुपांच्या खांब्यांतावन तो तांचे लागीं उलयतालो. ताची खुशी करून ताचे उपादेश पाळन तांणी ताका वंदिलो. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पवित्र दोंगरा मुखार सरपडा. कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा आसुमी. कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळ 46 तावन 46 पर्यंत. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं म्हणालो. सर्गींचें राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरिल्ल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्त बदीक सगळें विकून ते मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज परतून जेजू सर्गराजाचे घुट 2 ओपारी मुखांत आमचे मुखार दवरता. पयली ओपार मोलादीक मोती. एका मोतयाचें मोल कळी जायचे तर ते मोती मोलाक घेजे. भुरग्यांक ट्रेजर हंट म्हणल्या खेळांत मोलादीक वस्तू लिपोवन दवरलेल्यो सोदून हाडूंक सांगतात.
केन्ना एकलो ती वस्तू सोदून हाडटा ताचे वावटीक फोल्ड जावन तें मेळ्ळां म्हणून लेखता. असलेच साबार खेळ मनशाक संतोष आनी उमेदीन भरतात. तशेंच सर्गीचे राज आमकां मेळाजे तर पयलीं आमी सोदिचे, तें आपणायजे, उपरांत तो संतोष हेरां मदें वांटून घेजे म्हूण जेजू सांगता. कोण एकलो मोलादीक वस्तू स्वाधीन करूंक पळयता तो संपूर्ण होगडावंक तयार जाता. तेच परी क्रिस्ताक आपणायचे तर आमकांच खाली करीचे. क्रिस्त सर्व मोलादीक दिव्यांपास व्हरतो. क्रिस्ताक नेसलेलो ताच्या राज्यांत शांती, न्याय, स्वातंत्र्य आपणावंक शकता. अन्याय, अशांती, पातकां, झुजां मेळच्या ह्या संवसारांत जेजू म्हणलें दिर्वें सोदूंक आनी ताका आमचो सकन घेवंक पेसाड्या.